कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात पोलिसांनी धरिल्ले पूजा नायक हे बायलेची एक भानगड आता भायर सरता। एका फसवणूक प्रकरणात दिवचल पोलिसांनी अटक केले उपरांत आता हेर एका प्रकरणात परवरे पुलिसेन पूजा नायक हिका अटक केल्या। पूजा नायक हिने दिवचलच्या पयलो वर्ग दिवाणी न्यायालयांत जामिना खातीर अर्ज केल्लो, मात न्यायालयान तिचो हो अर्ज काल बुधवारा भायर मारलो। जामीन अर्ज भायर मारतकीच परवरे पुलिसेन ट्रान्सफर वॉरंटाचेर पूजा नायक हिका ताब्यात घेतली। उपरांत तिका रितसर अटक केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। नोकरेच्या हायस दाखोवन आपणाक पूजा नायक हिने 4 लाखांची तोपी घातल्या अशी कागाळ परवरेच्या हावजिंग बोर्ड कॉलनीत रावपी प्रिया मांद्रेकर हे बायलेन परवरे पुलिसेक दिल्या। हे कागाळीची दखल घेत परवरे पुलिसेन पूजा नायक हिका अटक केल्ल्याचें कळटा। परवरे पुलीस फसवणूक प्रकरणात पूजा नायक हिची चवकशी करतात। हे चवकशेंत पूजा नायकाच्यो आनीक भानगडी उक्ताडार येतात काय ना त्यो पळोवच्यो पडटल्यो। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।